इन आवर डे टू डे लायफ हाचो आमचे कडेन खंय म्हणजे संबंध खंय येता आनी कशा पद्दतीन जाता? पयलीं म्हणजे दुरुपयोग केन्ना जाता जेन्ना एंटीबायोटीक आमी मातशी थंडी जाली जाल्यार घेता, डायरिया जाले जाल्यार घेता. तेन्ना तेन्ना ताचो दुरुपयोग जाता कित्याक थंडी डायरिया ताचो मेनली ते वायरल इटोलॉजी खातीर जावं शकता. आनी डायरियाचो म्हणल्यार मेन ट्रिटमेंट म्हणल्यार ORS, लॉट ऑफ फ्लुइड्स. सो तेन्ना जेन्ना आमी एंटीबायोटीक घेता जेन्ना तेजी गरज आसना तेन्ना सो तेन्ना एक दुरुपयोग जाता. मागीर आतां आमी कोर्स कंप्लीट करना तेन्ना आतां आमी 2-3 दीस एंटीबायोटीक घेतले मातशें बरें दिसलें मागीर आतां आपूण बरो जाला आतां आपूण कित्याक घेवं अशें आमचें थिंकींग आसता. सो तेन्ना कितें जाता एक सिंपल भाशेन म्हणजे म्हणटा की जेन्ना आमी एंटीबायोटीक घेता तेन्ना इनिशियल डेजान जी वीक बॅक्टेरिया आसता ती डिस्ट्रॉय जाता. आमी आतां वखद एंटीबायोटीक घेवपाक बंद केले ती स्ट्रॉंग बॅक्टेरिया तशीच उरता. सो ती म्हणजे स्ट्रॉंग बॅक्टेरिया उरता ती मागीर सर्वायव जाता ती रेजिस्ट जाता आनी ती एडॉप्ट जाता आनी ती मल्टिप्लाय जाता आनी ती मागीर दुसऱ्यांक सुद्दां मागीर पसरूं शकता.